इलेक्शन ते आमी चिंतताले विश्वास आसा तुका जितले ते हांव आतां उलोवपाक शकना कित्याक आमी आतां हे आज हायकोर्टाचें डायरेक्शन आयलां तेजेरूच हांव कॉमेंट करपाक शकता आनी फुडें आमी जे भाजपा जे आमचे जे संघटन आसा ते सदां लोकां मदीं आसता लोकां मदीं सदांच आमी स्किमी आनी कितें आसा ते लोकां कडेन पावयता कित्याक आतां 8 म्हयने आसा ते आमी फुडें 8 म्हयन्यांत तुका आनी मोव ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तुका लोकांच्या फुडें पत्ते आनी वचपाक आनी तेंच्या फुडें ज्या भाशेन तुमी इलेक्शनांनी कॅम्पेन केला पळय आनी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी आमी केन्ना वचपाक शकता न्ही आय कॅन स्टार्ट टुमोरो डे आफ्टर टुमोरो आय कॅन मीट पीपल हांवें सगळे कडेन हांव भोंवलो आय नो तेजी समस्या कोणाची कितें आसा आय नो नो लोकांक जी आश्वासन दिल्ली ती तुमी आतां आश्वासनां अशें न्ही लोकांनी जें कितें सांगलां पळय तें दवरलेली तशी आश्वासनां हें ना तें सगळें आमी ऑलरेडी आमचे रवी नायक जे आमचे वडील आशिल्ले ते सगळे आमच्या गोऱ्यानाच्या स्टेजीर आसा बरें फावंडेशन स्टेजीर तेच आमी फुडें वचपाचें आनी लोकांची कितें आसा ती समस्या आसा ती आश्वासन आमी सीएमएन सांगलां आतां ते सगळें कितें आसा तें आश्वासन आमी पूर्ण करतले विदेश वन मोर थिंग इज तो आमी सरकारान आसा ज्या आयज कितें घडलां पळय तें इट्स नॉट युअर फॉल्ट but it does it also give you at the same time an opportunity for 2027 to work in the next 6 months yeah because now there is more 8 months you have to start working vigorously and एक हे जाता न्ही so more 6 months and then again we will work for more 6 months and we will win this Ponda by election Ponda election now since the Ponda by election is cancelled so we will work more harder and we will win this election we have confidence our कार्यकर्ते have confidence and we will win this election खंय तरी आयज फोंडेकारांची नाराजी जाली अशें दिसता तुका की इलेक्शनाक सगळी तयारी जाल्ली आसलेली ताचो आमी कितें हायकोर्ट डायरेक्शन येते सो वी कॅनॉट आय कॅनॉट कॉमेंट बट आमी कार्यकर्ते परत चार्ज जावन आमी लोकां कडेन संपर्क परत सादतले आनी जे 8 म्हयने आमी लोकां मदीं आसतले आनी जे इलेक्शन आसा फुडें ते आमी जिखतले तें हांव सांगपाक शकता बरें They work quite well for It's all unfortunate situation, but we are almost one. आणि एका कार्यकर्ते Bye.